नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। क्रुजाचेर आडकल्ल्या गोंयकारांक हाडपाची प्रक्रिया करूंक सरकार रावता डीजी शिपिंगाच्या आदेशाक। प्रोटोकॉल खंयच्याय खिणाक नेगेटिव्ह तारवटी येतले, पॉझिटिव्हांचे निश्चित ना। मडगांव चिखले नवी कोविड-19 टेस्ट लॅब, रॅपिड टेस्ट किट्स गोंयान अजून वापरूंक ना। मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्र्यान केले स्पष्ट। सावंत मंत्रिमंडळाच्या बसकेन कसिनोंक आनी एक मुजत वाड। प्रुडंटाचे नाकाबंदी एक्सपोजे उपरांत शिमांचेर पुलीस बंदोबस्त कडक। मोल्या चल्ला कडक चॅकिंग, 8 मार्गाचेरूय आतां घाले पुलीस। मोलेच्यान ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। कोविड वॉरियर्स दोतोर नर्सी वैजकी स्टाफाचेर हल्लो केल्यार 2 लाख मेरेन रकमी दंड, लुकसाणीचे मार्केट रेटीचे दोबरात वसुली। 7 वर्सां मेरेन बंदखण, मोदी सरकाराचो अध्यादेश। आनी गाडयांतले सोशल डिस्टन्सिंग फक्त लोकांक, घडये मंत्री आमदाराक न्ही। सीएम धरून कितलेशेच मंत्री आमदाराचे बसतान ड्रायव्हरा कुशीक। मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्र्याचेर नजर दवरल्या, मिडियानूय पाळचे। दर्यान क्रुजाचेर आडकल्ल्या गोंयकारांक हाडपाची प्रक्रिया सुरू करूंक डीजी शिपिंगाचे मार्गदर्शक तत्वां येवची आसात। खंयच्याय खिणाक येतली तो प्रोटोकॉल आयलो काय प्रक्रिया सुरू। कोविड नेगेटिव्ह आशिल्ल्या गोंयकारांक बंदरार हाडटले, मात पॉझिटिव्ह आसले जाल्यार तांचे कशे ते निश्चित ना। गोंय सरकारान तांची क्वॉरंटाईन वेवस्था दवरल्या। हॉटेलांनी नेगेटिव्ह तारवटीच आसतले, पॉझिटिव्ह न्ही, मुख्यमंत्र्यान मिडिया कडेन उलयलो। हांव आतांय चेक करतालो की डीजी शिपिंगाचो फुडलो प्रोटोकॉल SOP आयली काय म्हणून। तर आतां आमचो कंटिन्युअसली सेक्रेटरी संजय कुमार ही इज इन टच विथ डीजी शिपिंग। ती फायनल स्टेजीचेर आसा, कदाचित आतां अर्ध्या ते एका वरा भितर येवकूय शकता। ती आयल्या उपरांतच फुडलें सुरू जातलें। थोडे जाण शिता फुडें मीठ खावपाचो प्रकार करतात, म्हणजे जायते प्रकार हाजेरूय बी खंय तरी, म्हणजे सरकार स्मूथली काम करता। आमी सगळ्यांक विश्वासान घेवन काम करता। आमकां सगळ्यांक सीफेररांक हाडपाचें आसा। शेवटी ते आमचेच गोंयकार भाव आसात आनी सगळ्यांक आमकां हाडपाक जाय, हाज्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसा। मुंबयत आशिल्ल्यो 2 शिफ्टिंग सिटी आसा मुंबयत। एक अजुनूय बी डीजी शिपिंगाचे येना फुडें तांकां सायन ऑफ केल्या शिवाय, म्हणजे पयली जी मारिला डिस्कवरी जी आसा ही वयची ना। तांकां सायन ऑफ करून थंयसर त्या पोर्टाचेर देंवयले वयतले आनी ताज्या उपरांतूच ती शीप जी आसा पळय ही वतली। ओके, उरलेल्यो 2 आसा हे ताज्या बद्दल जो प्रोटोकॉल जो आसा हो फॉलो करतले। की पयल्या टप्प्यांत जे इंडियन ओशनान आसा त्या सगळ्या सीफेररांक हाडले वयतले। द सेकंड वीच आर इन डीप सी आसा तांकां हाडले वयतले। तांकां हाडल्या उपरांत आमी म्हणजे ज्या पोर्टात तांकां डॉक करून उतरले वयतले थंयसर तांची पयली टेस्ट केली वयतली, पार दवरतले। ताजो रिजल्ट जर पॉझिटिव्ह आयलो, इन केस सपोज ते गोंयान आयले, गोंयान जर ताजो रिजल्ट पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार दे विल शिफ्ट इन टू द कोवीड हॉस्पिटल डायरेक्टली आनी खंयसरूच उरचें ना। जर रिजल्ट ताजो नेगेटिव्ह आयलो जाल्यार ते दे विल शिफ्टिंग इन टू द इंस्टिट्युशनल क्वॉरंटायन। हे गोंयांत आयिल्ल्या पेशंटाच्या बद्दल इन स्टेट गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या हितूंतल्यान आमी पूर्ण तयारी दवरल्या की स्टेट गव्हर्मेंटान वेगवेगळी बरेच जाण हॉटेलियर्सूय बेश्टेच भियाल्या। तांकां भिवपाची गरज ना। आमी नेगेटिव्ह आहा तांकांच दवरतले आनी एट अ टायम सगळ्यांक दवरचें ना। आमची गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज एट प्रेझेंट आमच्या कडेन आसा आनी जातलें म्हणून काल जातलें म्हणून। आनी फॉरेन जेजू पावर आमकां खबर आहा आनी काल दिसाक ऑर्डर येयली। पूण विजय जेन्ना आज उलयता BJPचेर, चीफ मिनिस्टराचेर, पयलो विजय नेवन हातालो BJP। हे असले सुवार्थी मनीस हांवें खूब चयल्या म्हज्या लायफांत। हांव सुवार्थी मनीस न्हू, जीब आहा म्हूण आनी तोंड आहा म्हूण उलोवप ना। देवान आमकां एक मनीस म्हूण रचला, मनशाक लिमीट आसपा जाय। सो हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां, जेन्ना आज आमगेल फामील आनी गोंयच्या सिम्यान जे पळय आशिल्ले, गोंयच्या सिम्यानाक एक फामील आशिल्ली, 95% सिम्यानाक एक म्हणजे विस्वास आसलेलो की चर्चिल जाल्यार मावूंचे मुखार सरलें जाल्यार हें काम जातलें म्हणून। कित्याक म्हाका ते रातचे हुंदका जालें। आतां थोडे जाण तूं जाणाय सगळे मनीस तुजे भायर आसपाक जायनाय। 5 बोट आसताय, 5 बोट सारके नाय। 5 बोटांतली 2 बोट एक सायज आहाय, 3 बोट डिफरंट आहाय।
सो ते भाशेन थोडे मनीस जेलसी आसता. Okay, sir. So we spoke to Delhi government of Maharashtra to keep up very actively. I myself spoke to Home Secretary, to Defense Secretary. Then we spoke to shipping also. I think there will be quarantine. I'm sure there is no question of letting them go without quarantine. However, now that will be decided today. मडगाव चिखले नवी कोविड-19 टेस्ट लॅब चालू करतले. गोंयान अजून रॅपीड टेस्ट किट वापरिल्ले ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केला. मांडवीन कसिनो आणि 6 म्हयन्याची मुजतवाड, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावाप्रमाण जीएसटी कायद्यान दुरुस्ती असे कांय निर्णय बुधवारा मंत्रिमंडळ बसकेन जाले. गोंयान रॅपीड टेस्ट किट्स वापरिनात म्हणून आरोग्य मंत्र्यानूय स्पष्ट केला. ह्या चायनीज किट्साचो वापर सध्या बंद दवरला. एक्सटेंशन लिमिट फॉर द पिरियड ऑफ 6 months फॉर द ऑफशोर कॅसिनो. ताच्या खातीर 6 म्हयने परत तेजी लिमीट जी आसा पळय न्ही ती कॅसिनोची वाडयल्ली आसा. बडोशा प्लांट आमचो जो आसा ताका इन्स्टॉल आनी कमिशन करपा खातीर एक आमकां अवॉर्ड करपा ताजो फायनान्शियल एप्रुवल दिवपा खातीर कॅबिनेटाक हाडलें. थर्मल स्क्रिनींग गन जी आसा पळय न्ही आमी जवळपास 1000 घेतल्या तरी अजून आमकां शॉर्टफॉल पडटा, आनीकूय घेवपाचें आसा. प्रत्येक गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांनी थर्मल गन वापरपाचें ठरयलां. हाज्या खातीर एक परचेस केला ती डायरेक्टली कॅबिनेटाक घातलेली. फक्त 2 जाण एक आमचो डिवायस वायरलेस आनी पुलीस इन्स्पेक्टर वायरलेस, वन इज मिस्टर विक्रम डिसोजा आनी दयानंद गांवकर. ओके, हांकां एक्सटेंशन दिलां आमी, कारण स्पेशलायज तांचें काम आशिल्लें. ताजूक सबसिडी दिवपाचो जो विशय आशिल्लो तेजी बेज प्रायस ही जो सोसायटी दिता म्हणजे गोवा बागायतदार नेते 105 रुपया ही बेज प्रायस धरून 125 रुपया हो सपोर्ट प्रायस, म्हणजे 20 रुपया हो सपोर्ट प्रायस मेळटलो. आयज परत ज्यो सगळ्यो टेस्ट आमच्या पेतलेबान केला त्यो सगळ्यो टेस्ट ह्यो नेगेटीव आयल्या. म्हणजे तो सस्पेक्टेड कोवीड पेशंट असो न्ही. आतां गोंयान आनीक आमी एक 5,000 लोकांच्यो सुमार टेस्टी करपाच्यो आसा. म्हणजे ते सगळे सस्पेक्टेड आसा अशेंय न्हू, पण आमी टेस्ट कित्याक करता, चुकून एखादो दुसरो उरचो न्हू म्हणून टेस्ट करता. ती परत एकदां आयच्यो सगळ्यो टेस्ट ज्यो आसा पळय न्ही फाटले केल्ल्यो त्यो सगळ्यो टेस्ट नेगेटीव आयल्या. तिसरो लॅब सेटअप आमी आतां चिकाली हॉस्पिटलांत करता आनी हांगा ऑस्पिशियो हॉस्पिटल मडगांव हांगासर 2 आमी सेटअप करपाचे आसा. प्रुडंटाच्या नाकाबंदी एक्सपोजे उपरांत मोल्या शिमेर बुधवारा पुलीस बंदोबस्त कडक दिसलो. प्रुडंट बुधवारा ग्राउंड झिरो फॅक्ट चेक करूंक मोल्या पावले. थंय चेक पोस्टार व्यवस्था कडक दिसता. 8 मार्गारूय आतां पुलीस घाल्यात. कर्नाटक महाराष्ट्रान कोरोना पातळा. कामाधंद्याच्या निमतान चोरया गोंयान घुसतल्यांचेर प्रुडंटान मंगळारा कारवार आनी हसापूर सावन रिपोर्ट केल्लो. विवेक प्रभूचो मोलेच्यान रिपोर्ट. आज आमी हांगा मोल्या चेकपोस्टार आयिल्ले की हांगासर कशा पद्दतीन चेकिंग चल्लां तें पळोवपाक. जाल्यार हांगासर एकदम कडक बंदोबस्त आसा पुलिसांचो आनी प्रत्येक गाडी जी इन जाता जे एसेन्शियल गुड्स म्हणल्यार तांदूळ म्हण भाजी म्हण ते ड्रायव्हर जावं क्लिनर आहा तांकां हांगासर मेडिकली चेक केले वता. तशेंच तेंचे नांव डिटेल्स सगळे घेतले गेले वता. गाड़ी खाली है ना वो लेकिन ड्राइवर मेडिकल हमारा मेडिकल हुआ अंदर जाने का कितने लोग हैं अंदर जाने का मेडिकल हुआ 2 आदमी ना. जे व्हेकल येतात ते आम्ही सगळे फुल व्हेकल आम्ही चेकअप करता. कोण येना. एका ट्रकार 2 ड्रायव्हर आणि 1 क्लिनर 3 मनीस आम्ही अलाव करता. आणि ते वयताना 3 मनीस परत वयता काय ना तेजे हे करता. बाकी आम्ही सगळे फुल चेक करता व्हेकल. तसो इश्यू काय ना. 2 कडेन एक पांय वाट आसा म्हणल्यार एक मोटरसायकलीन जावं एक नंदरण आनी एक जांबोली ह्या वाठारांतल्यान लोक वचपाक शकता. थंय पुलिसांनी बंदोबस्त दवरला की कारण काही 2 व्हिलर घेवन समज जर भितर घुसपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार तांकांय ते थंय आडोवंक शकता. पुलिसांनी फुल ज्यो ह्यो ज्यो आवडटे आसा पळय
त्यो सगळ्यो सील केल्ल्यो आसा. तरी पूण कितें जाता, लोक येता काय ना ते आमच्याकडे काय रेकॉर्ड ना, अशे लोक उलयता पूण आमच्याकडे ऑफिशियली काय रेकॉर्ड ना, कोण येते भितर सरना. त्या संदर्भात फॉरेस्टा बी सांगला सर तुम्ही कितें फॉरेस्टाचो फूल स्टाफ आसा तो एंगेज आसा ह्या कामाक. तेंचे जे वाटे आसा ते थंय सगळे हे आसात. तांबडी सुर्ला आनी त्या वाठारांनी म्हाका दिसता अश्यो खंयच्यो तरी वाटो आसतल्यो वचपाक, पण थंय फॉरेस्टाचे गार्डांनी जावं फॉरेस्टान आपले मनीस थंय दवरचे, जेणे करून म्हाका दिसता भायल्या गांवांच्यान म्हणल्यार बेळगांव आनी महाराष्ट्राच्यान जे लोक पॉझिटीव जावं आनी कितें घेवन दुयेंस घेवन गोंयांत येवचे न्ही म्हणून हेजी खबरदारी गोवा गव्हर्मेंटान घेवची. मोल्या चेकपोस्टा वयल्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कोविड वॉरियर्स दोतोर नर्सी वैजकी स्टाफांचेर हल्लो केल्यार 50,000 ते 2 लाख रकमी दंड आणि बंदखण. साधारण हल्ल्याक 3 महिने ते 5 वर्सां बंदखण. मोठ्या हल्ल्याक 6 महिने ते 7 वर्सां बंदखण. जामीन ना. मालमत्तेचे लुकसाणीची मार्केट रेटीचे दोबरादीन वसुली. हल्लेखोराच्यो नाड्यो आवळूंक मोदी सरकाराचो अध्यादेश. मंत्रिमंडळ बसकेन महामारी कायद्यान दुरुस्ती. आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा. महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, ये देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है. इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है. अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा. 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी. सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है. 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है. और ऐसे केसेस में जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है. तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा. संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे. आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा. गाडयांतले सोशल डिस्टन्सिंग घडये फक्त लोकांक मंत्र्यांक न्ही. गोंय सरकारान केंद्राच्या लॉकडावन नेमाक धरून 2 व्हिलर 4 व्हिलरांनी भोंवतल्यांक शिस्त लावंक सुरू केल्या. 2 व्हिलरीचेर एकलोच, 4 व्हिलरीन फुडल्या सिटार ड्रायव्हरा कुशीक बसल्यार तालाव, दुसऱ्यान फाटल्या सिटार बसपाचो, ना जाल्यार तालाव. मुख्यमंत्र्यान विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा मिडिया तरी नेम खंय पाळटा. मंत्र्यांचेर नदर दवरता जाल्यार मिडियानूय पाळचे. कोरोना आड झूज दिशी दिशी खर, खंय मेरेन लामत कांयच धड ना. सरकारी आंकड्या प्रमाण गोंयांत एकूय पॉझिटिव्ह पेशंट ना, तितल्यार सगळे सुशेगाद. हळूहळू कांय उद्देग वेवसाय, सरकारी ऑफिसां उक्ती जाता तशी गाडयांची वर्दळूय वाडटा. आतां सोशल डिस्टन्सिंग खंय गाडयांनी बसतना सांबाळपाचें. 2 व्हिलरच न्ही, 4 व्हिलरानूय प्रवाशांचो आंकडो थारला. खंय बसप तेवूय थारला. ड्रायव्हरा कुशीक फुडल्या सिटार बसल्यार आडावन तालाव. हो नेम जालो लोकांक. तोच नेम
गोयच्या मुख्यमंत्र्याक आणि त्याच्या मंत्रिमंडळाक लागना. मंत्रिमंडळाचे सोशल डिस्टन्सिंग पळयात. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसकेक एक एकलो मंत्री धरून मुख्यमंत्री पळयात कसे भोवतात ते. एक एकलो वर्राट ड्रायव्हराच्या कुशीक बसून चल्लो. हे मंत्रिमंडळाचे वांगडी व तांचो मुखेली. पुलिसांचे गाडयांतले सोशल डिस्टन्सिंग फक्त लोकांक. हो प्रकार चल्ला तो कितें काय म्हूण मुद्दम मुख्यमंत्र्याक विचारले. तो म्हणटा मिडिया तरी खंय पाळटा. गोंयांतूच न्ही, मुंबयत 53 मिडियावाल्यांक कोरोना बादलो. मुख्यमंत्र्याची ह्या फुडें पत्रकार परिशदय खंय सोशल मिडिया वेल्यान. बऱ्याचशा मुंबईतल्या पत्रकारांक, आमच्या जवळपास 50 जणांक सुमार पत्रकार भाव हे कोविड पॉझिटिव्ह आयल्या. हे आमी पळयता. तुमी थोड्या जाणांनी सोशल मिडियाचेर घातलें कितें म्हणून की मिनिस्टर फॉलो करिना म्हणून. ओके, बट तुमी तरी खंय फॉलो करता बसता आसतना? म्हजें सरळ म्हणणें आसा, तुमी मिनिस्टर फॉलो करिना हें तुमी सरळ सोशल मिडियाचेर घालून मेकळें जालें. आतां तुमचो फोटो काडलो जाल्यार तुमी खंय मेंटेन केला तर त्या खातीर हय म्हणून तुमी जर मिनिस्टरांचे घालपाक जाय जाल्यार तुमी ते फॉलो करपाक जाय. हांव त्या खातीर सांगता की फाल्यांच्यान हांव लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा पळय दिता. तुमी लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्स फॉलो करची सगळ्यांनी, जेणे करून सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जातलें. टील 3 मे पर्यंत आयची लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स करुया. 3 मे पर्यंत तुमकां लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्साचो टायम म्हाजे CMO ऑफिस आमचो गौरीश तुमकां कळयतलो. तुमी सगळ्यांनी कितें क्वेश्चन्स जे आसा ते गौरीशाक लायव्ह विचारचे. आनी सगळी कडेन म्हणजे प्रेस घेवपाक खंयच्याच रिपोर्टरांनी सुद्दां कोणाच कडेन वयचें न्ही. टॅलिफोनिकली कितें ती घेवची दिसांतल्यान एकदांच. ती लायव्ह आसतलीच अशें म्हणून समजचें. त्या ती सगळ्यांनी 3 गोंयान लॉकडावन सोंपलो असो न्हू, परत सांगतात. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. पेडणेचो आमदार काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी जितेंद्र देशप्रभूचेर निमाणे संस्कार जाले. लॉकडावन जमाबंदीन पेडण्यात ताचे कुडीचेर निमाणे संस्कार सादेपणान गर्दी नासतना जाले. दुसऱ्या दिसा ह्या ज्येष्ठ काँग्रेस फुडाऱ्याक वेगवेगळ्या मळावेल्यान आर्गां ओपप सुरू आशिल्ली. मुख्यमंत्री धरून गांवचे लोक, बरे मागपी ते मुंबयच्या कलाकारां मेरेन देशप्रभूक आर्गां. सगळ्यांक हो शॉक बसलो, कारण कोणाकच खबरय नाशिल्लें आनी कोणाक हें अपेक्षीत नाशिल्लें. आनी म्हणून अशा अनअपेक्षीत प्रमाणे जितेंद्र देशप्रभू आमकां सगळ्यांक आज सोडून गेल्लो आसा. म्हणजे सगळ्यांचें नुकसान तातूंत भितर जाल्लें आसा. काँग्रेस पक्षाचेंय नुकसान जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता एक बरो लेजिस्लेटर जेन्ना तो विधानसभेत आशिल्लो, विधानसभेत आपले पेडणेचे प्रश्न सामके एग्रेसीव प्रमाणात मारपा खातीर तो सदांच तयार आसतालो. काँग्रेसचो स्पोक्सपर्सन म्हणूनय ताजो रोल आशिल्लो. म्हणजे काँग्रेस पक्षाचें बाब जितेंद्र देशप्रभू गेल्ल्यान आज म्हज्या कोतान बरेचशें नुकसान जाल्लें आसा. ताच्या घरच्यांचेंय नुकसान जाल्लें आसा. हांव देवा कडेन मागतां की ताच्या घरच्यांकय हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची, ताच्या आत्म्याक शांती मेळची. बाब जितेंद्र देशप्रभू एक बुदवंत भुरगो, एक बरें वाचन, बरे विचार आनी बरो वक्तो. तेज्या गेल्ल्यान एक गोंयांतल्यान एक हुशार मनीस आमकां गमोवपाक पडलो. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीकूय तितल्यान खूब लुकसाण जाल्लें आसा आनी तितून म्हाकाय पर्सनली लुकसाण जाल्लें आसा. कारण म्हाज्या यूथ काँग्रेस दिसांतल्यान हांवें जितेंद्र देशप्रभू बरोबर खूब लागींतल्यान काम केलां. तेज्या मार्गदर्शनाच्या अंडर खुबशी आमी घडामोडी केल्ली आसा. सो हातूंतल्यान म्हाकाय पर्सनली खूब लुकसाण जाल्लें आसा. पेडणेचे जितेंद्र देशप्रभू हेच्याच देहांत जालें. खूब दुख्ख जालें. ताच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सगळे जाण सहभागी आसा. एक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिमत्व, बरे वक्ते, स्पश्ट वक्ते आनी गोंयच्या असेंब्लीच्या काळात वेगवेगळ्या हातूंत कॉन्ट्रिब्यूट करपी आपल्या कडेन पेडण्यांतले एक मार्गस्थ व्यक्तिमत्व अशा जो आज देहांत जाला. खूब दुख्ख जाता. ताच्या फॅमिलीच्या दुख्खात हांव सहभागी आसा. माननीय रावराजे जितेंद्र देशप्रभू आमच्यान ना. एक पेडण्यान मोठी पोकळी निर्माण जाली. आज पेडण्यान एक मोठे पेडणे म्हालांतले नेतृत्व म्हणून
जाणणारे जितेंद्र देशप्रभू आणि जितेंद्र देशप्रभूचा निधन जाताना ही कोणाच्या ध्यानीमध्ये कल्पनाच ना, कारण जितेंद्र देशप्रभून केव्हा अंथरून ह्यात धरलाच ना. सोमाराक मेळटत काय, आयतारा बोलना जाता काय संध्याकाळचा, आणि सोमारा पोटान दुखता म्हणून ॲडमीट जातात, गॅस जाता, आणि दुसरे दीस बातमी कळटा की जितेंद्र देशप्रभू आमच्यान ना. पेडणेकारां खातीर मोठो धक्को. कुणय मानशेच्या बांदाक खावटे पडून शेतांनी उदक भरिल्ले पीक पेड्डेर 2 पिकां काडूंक मेळना. शेतकारांचे कपलाक आटयो. मानशेचे कमिटीचेर लोक फुर्योज. सरपंच विचारल्यार म्हणटा 30 मे मेरेन शेतांतले उदक आटोवन शेतकारांक लुकसाण भरपायची व्यवस्था जातली. शेतकार विटल्यात. डेडलायनी वाडत आसात, एक्शन कांयच ना, हातार कांयच पडना. सरकारान तरी लक्ष घालचें म्हूण फिर्याद. आणि इथून पहिलं म्हणल्यार ते जेन्ना खावटे पडलेले तेन्ना एक रोयल्ले शेत सगळे पिड्यार जालें, तेवूय लुकसाणी मेळना. आतां हे उदक आसलेल्या कारणानूय शेत रोवपाक मेळना, तिवूय लुकसाण जाल्या. आतां म्हाका दिसता हे पावसांचे शेत रोवपाक मेळपाचेच ना. आतां डायरेक्ट आमकां मेळटले ते परत फुडल्या पावसान. ते सुद्दां समज सारके केले जाल्यार 30 तारीख एक्चुअली 15 तारीख दिल्ली तेंकां. तेंच्यांनी आतां भितून कितें केलां आपण आतां 30 तारखेक सुकयता म्हणटा. ह्या शेतान जवळ जवळ एकटो शेतकार 80 ते 90 क्विंटल भात उत्पन्न करू शकता. कारण 2 पिकांचे. आणि तशेंच एका पिकान हे व्हडलें शेत असल्या कारणान जवळ 50 एका रावणीन 50 क्विंटल काडू शकता. तो मिनिमम म्हाका दिसता 30 ते 35 हजार प्रत्येक शेतकऱ्याक मेळोंक जाय. आणि कलेक्टरान आणि मामलेदारान एफर्ट घालून हे सगळे शेतकऱ्यांक मेळोवन दिवचें, हेंचे कडल्यान रिकवर करून तांकां मेळोवन दिवचें, इतकीच हांव कलेक्टर आनी मामलेदारा कडेन मागता. कलेक्टरान जावं मामलेदारान जे आसा तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन हेंचे कडल्यान ही सगळी जी लुकसाण आहा तेंच्यांनी तेंचे कडल्यान भरपाई करून घेवची आणि शेतकऱ्यांचो पयसो शेतकऱ्यांक दिवचो. अशें जाल्लें आसा की आयज शेतकऱ्यां कडेन खातलो जाल्यार कांय ना, तांदूळ ना. हेंचे मिनिस्टरां कडेन तेंचे कडेन मागचें पडटा. लॉकडावनान कांय मेळना. आयज हांगसर कितकेशे भुरगे काम करून पोट भरतले आशिल्ले, शेत रोयतले आशिल्ले, ते तांकां करूंक मेळना. सरपंच विचारल्यार म्हणटात 30 मे मेरेन शेतांतले उदक आटोवन खंय लुकसाण भरपायेची व्यवस्था जातली. लोकांक ताच्या उतराचेर आशा ना. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. कोंकण रेल्वेची ओका तिरुवनंतपुरम खासा पार्सल ट्रेन मंगळारा सुटली आणि 3 दीस गरजेचे सामान घेऊन अशोच ट्रेनी सुटपाच्यो आसात. फोंड्या मगोच्या दोतोर केतन भाटीकारान डिझास्टर मॅनेजमेंट सर्व्हिस सुरू केल्या. आमदार रवी पायलट आणि बसवाल्यांक खासा पॅकेज मागता. मडगांवां पालिकेची हाऊस टॅक्स भरूंक जून मेरेन मुजतवाड. Mitigate the effects of this lockdown on account of this pandemic COVID-19. Indian Railways is running freight trains carrying essential goods and commodities. Likewise, Konkan Railway also has carried this parcel service today. It has started from Oka in Gujarat and going towards Ernakulam. Today we have seen this 65 packets, and these are mainly medicinal items, medical equipment, this medicines, etc., which have come in Goa. And some medicines also have gone from Goa towards Kerala. So totally 65 packets have been unloaded at Madgaon today, and around 9 packets have been loaded towards Kannanur and Ernakulam. Yeah, this is the first train, parcel train, which has been carrying essential commodities to Goa and from Goa. 24 तास हो नंबर आमचो चालू उरतलो 9158 999 363 860 571 0544 951
8979 हे आमचे नंबर 24 तास चालू उरतले. जशें आतां काल आमकां 6 कॉल आयले की बाबा शीतल हॉटेला कडेन लायट गेल्या, खंय खांडेपारा झाडाचो इशू जाल्लो, झाड पडपाचो, खंय कोणाच्या घरान उदकाचो इशू जाला जाल्यार आमची आनी हेल्थाचे इशूज कोणाची इमर्जन्सी आसत जाल्यार आमची पिक एंड ड्रॉप सर्वीस चालू उरतली. 24 तास ह्यो आमच्यो सर्विसीस फोंड्याच्या जनते खातीर चालू उरतल्यो. ह्या नंबराचेर आमकां वॉट्सॅपूय केल्यार जाता, ह्या इमर्जन्सी आसल्यार आमकां कॉलूय केल्यार जाता. पण त्याच प्रमाणे जेन्ना आमची डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम चालू उरता, आमी फक्त एक माध्यम जाता लोकांतर्फे वचून कामां करून घेवपाक. पण वायट दिसता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वर्कर्सां कडेन आज सेफ्टी गियर्स कांयच ना. आणि हाऊस टॅक्स भरपाचें ऑनलायन आमचें चालूच आसा आणि आमी 1 म्हयनो एक्सटेंड केला टील जून एंड. आनी एक आमी भायर म्युन्सिपाल्टीच्यान नोटीस मारपाक सांगला, कित्याक आतां आमी सगळ्यांक म्युन्सिपाल्टीन घेवपाक शकना. जे कोणाचें कितें एमर्जन्सी कितें आसा तांकांच आमी भितर घेतली. सो हांव मागता की बेश्टे तुमी म्युन्सिपाल्टीन येवन तुमचोय टायम वेस्ट करपा न्हू. आनीक सद्या हे सिच्युएशन कशी आसा ती सगळ्यांक खबर आहा. सो तें मातशें लक्षांत दवरून तुमी समजून घेवपाचें. कितें एमर्जन्सी आसा जाल्यार येवपाचें, ना जाल्यार तुमी येवपाचें न्ही. जावं मोटरसायकलवाले, जावं रिक्षेवाले, जावं टेम्पोवाले, जावं गाडीवाले, पानपट्टीवाले, जावं च्या दुकानां बारीक बारीक आशिल्ले ते सगळे मायनिंगाचे कामाचे लोक जे आसा ते सगळे तरेचे लोकांचे आयज हाल जाल्ले आसा. म्हणून अशा वेळार हे जे आसा आमी तेजे कडेन मागलां तांकां कांय तरी स्कीम करच्यो, किंवा तांकां एक बाबा हे काळान तितले पण तांकां मानधन दिवचें, तांकां पयशे रोखडे दिवचे. कारण जेन्ना इतर लेबरांकूय जे दिल्या सरकारान की 6,000 मनशाक दिल्या, अशें तांकां 6,000 पडले जाल्यार आमचे आतां फुडें हे 2 वर्सां पर्यंत म्हाका सगळें सुदारतलें न्ही. म्हणून अशा वेळार म्हणजे सरकारान जें आतां सरकाराचें कर्तव्य आसा, कित्याक आतां भारत सरकारान जालें कितें लाखांनी कोटी जे डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा, आनी हे लाखांनी कोटी जे आसात ते आमकां खूब कमी मेळ्ळ्या. ते गोंया खातीर तरी फक्त आमकां दिल्या 177.72 म्हणजे 177 कोटी 22 लाख दिल्या आमकां. पण आनी बाकीचे स्टेटी हजारांनी कोटी दिल्या. तर आमचे हांगसर गोंयांत जे आसा लोक आसात तांकां सुद्दां तो शेअर वांटो येवंक जाय. कारण आमचे कडल्यान GST खूब वयता, आमचे कडेन इन्कम टॅक्स वयता, आमचे कडेन सगळे तरेचे टॅक्स वयता. ते ह्या काळात शॉर्ट टायमान पूण तांकां एक बाबा कोण आसात रिक्षावाल्याक जावं स्कुटरवाले आनी कोण म्हणटा तांकां एक म्हयन्याक 2,500 प्रोविजन करचें. आनी एक गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आसा की केंद्र सरकारा कडेन वचून ती मायनींग जे आसा सुरू करपाचें तें केलें जाल्यार मातशें डायरेक्ट आमकां रिलीफ मेळटलें. मारुती कांबळे, हांव कितें म्हणटा, ही जी गटरां जर तुमी साफ करिना हांगाच्या लोकांची हालत बिगाडटा. आणि तुम्ही जे जर लक्ष दिना लोकांक आनी दुयेंस जातले. पयलोच कोरोना लागला आणि परत आनी तुमी जर हे दुयेंस काडीत जाल्यार आमकां फुकट मरचे, आमचे बायल भुरगे फुकट मरतली. म्हणटा उदक हांगा सुकला काय दिसता तुमकां. ते वयर उडून उदक सगळें पॅक जाला. आनी आमचे तो म्हशी आहा, ते म्हशी उदक पिवन पुरो आमचे 2 म्हशी मेल्ले. 2 लाख रुपया आमकां लुकसाण जाली. पण हेका कोण जबाबदार? गव्हर्मेंट जबाबदार रावतलो. आणि आमच्या दारान सगळे कचरो बी येता, जराळी जाला. आतां आनी कोरोना व्हायरसचे बी आहा आनी कचरो पण आमकां आनी जातले. आमची धाकटे धाकटे भुरगीं आसा, आमचे 5 म्हशी बी मेलेले आसा. आणि सगळे लोक कचरा आमी हातीन म्हणजे आमी रातचे हातीन कचरो सगळं काडून उडयता. हे मातशें वचून तो गटर खंय पर्यंत पावल्लो आहा ते तुमी मातशें पळोवपाचें. आमचे नितीन बाबान हांगा बरें काम केल्लें. हांगा एक नालो आमचो हा शंकर देवूळ आहा थंय, ते झरीचे उदीक वचपाची वाट ही एक्चुली. पण हांगा ह्या लोकांनी सगळी घाण केली. ह्या लोकांक कितके सांगले आमी, अजिबात ते आयकनात. कितके सांगपाचें तांकां. हो लोक कितें फायदो घेतात, ह्या गटाराचो फायदो कितें घेतात तो पळय. हो असो आपल्या घरातलें उदक तेंची जिरवणीच्यो टाकयो ना काय ना, आनी ते सगळे तेंच्यांनी डायरेक्ट गटारांनी सोडलेले आहा. आनी हे सगळे हांगा आमकां लोकांक म्हारग पडटा. हे वर्सान तो क्लीन करता गटर. पूण लोक जे आहा न्हू, जे गटर आहा पळय उदकाक लावन केलेले PWD बिलो, पूण तेतून लोक सगळ्या गटरान कचरोय घालता आनी ते उदीकूय कंटिन्यूस चालू आहा. सो आतां आमी कितें करतले, फाल्यां आमी हेल्थाक बी थंय घेवन इन्स्पेक्शन सगळें करता तेंचें, आनी तांकां सगळ्यांक आमी नोटिशी काडटा आनी तांकां आमी त्यो गटरांतले पायपां काडून बंद करप सांगता. जर आयकना जाल्यार हांव हाका PWD लेटर बरोवन तो गटरूच सगळो बंद करून उडयता. कित्याक जें उदीक आहा पळय तें हांगासून डायरेक्ट त्या सकयल्या घोटणीच्या व्हाळा वयता आनी घोटणीच्या व्हाळात एक देवूळ आहा व्हडलें देवाचें आमच्या.
थंयसून ती घाण सगळी वयता आनी ते सगळें उदीक आतां झरीक नाल्यार मागीर ते शिवोले मेरेन उदीक पावता ते सारकी हालत ती वायट आहा तेन्ना आमी तेजेर बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन घेता आनी हें करता. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.